जेजू बळकातय बोमोगाच्या भावा आणि भयणी. थोड्या वर्सां आदीं आमच्या लागशिल्ल्या केरळांत कम्युनिस्ट तत्वांतावन प्रभावीत जावन एका इस्कॉलांत एकलो भुरगो क्रिस्तांव भुरगो मुखार गेलो आनी बोर्डाचेर ताणें बरयलें नो गॉड, देव ना. तें पळयल्या तक्षणा एकलो क्रिस्तांव भुरगो उठलो, मुखार गेलो, ताणें नो आशिल्लें पुसून काडलें आनी थंय ओ घालें. तें नो गॉड आशिल्लें ओ गॉड जालें. थंय नास्तीकपण आशिल्लें, म्हणजे देव ना म्हणलें, ये देवा म्हणलें, प्रार्थना जालें. तशेंच थोड्या वर्सां आदीं फ्रेडरिक नीशे, जर्मनीचो प्रसिद्ध तत्वशास्त्री, हाचे तावन प्रभावीत जाल्ल्या एका व्यक्तीन मार्गाच्या वणटीर व्हडल्या अक्षरांनी बरयलें गॉड इज डेड, देव मेला, सायन्ड बाय नीशे, हस्ताक्षर नीशेचें. पूण दुसऱ्या दिसा त्या अक्षराच्या सकयल आनी एक वाक्य बरोवन आशिल्लें नीशे इज डेड, सायन्ड बाय गॉड. नीशे मेला, सायन्ड, हस्ताक्षर देवाचें. वय नीशे म्हणालो गॉड इज डेड, पूण तो अंतरलो, पूण देव अंतरूंक ना. देव आनीकी आसा. मोगाचे न्हू, आदीन तावन आतां पर्यंत नास्तीकपणा मदें आनी आस्तीकपणा मदें, देवा आनी देवसारा मदें, बऱ्या आनी वायटा मदें झूज चलूनच आसा. हें झूज अंतरीक झूज जावन आसा. आमच्या मोदेंचे संवसारार मात न्हय, बगार आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवनांत, आमच्या अंतस्करणांत हें चलून आसा. केन्ना आमी ह्या झुजांत जैत येवन जाता तेन्ना आमी दैवीकपणा पावता. सांत क्लेमेंट सुरविल्या पवित्र सभेचो प्रख्यात देवशास्त्री अशें म्हणालो, क्रिस्तांव समर्थ म्हळ्यार कितें? क्रिस्तांव समर्थ म्हळ्यार आमचें थंय आशिल्लें मनजातपण आमी हुमटून काडून थंय मनशापण आसा कर्ण दैवीकपणाक उबार्जेन्स जावन आसा क्रिस्तांव समर्थ. आमचें थंय आशिल्लें मनजातपण कसलें? राग, मोसोर, जिद्द, हगें हें जावन आसा मनजातपण. मनशापण जावन आसा कितें? मोग, शांती, समाधान, दया, मोवळाय, सोंसणीकाय, मनशापण. आनी हातूंत हांव आमी दैवीक जाता. मोगाचे न्हू, हे दोन गूण आमच्या हर एकल्या थंय आसात. तुजे आनी म्हजे थंय एका तरान रक्ता समासाचें मनशा सैम आसा आनी एका कुशीन आमचे थंय दैवीक सैम आसा. कित्याक म्हळ्यार देव आमचे थंय वस्ती करता. सांत पावल सांगता तुमी देवाचें टेंपल जावन आसात. देखून ह्या सैमाच्या विशयांत, ह्या दोन सैमाच्या विशयांत सांत पावल गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळी 19-20 हांगा तो सांगता मनशा थंय आशिल्लें मनशा सैम, रक्ता मासाचें सैम कसलें? व्यभिचार, अनिस्कळ, पोसडेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मणकाय, झगडें, मोसोरो, राग, स्वार्थ, मनोभाव, बेबदेपण. हें मनशाक संवसारा कुशीन ओडटा, मनशाक संवसारी करता. पूण मनशा थंय आशिल्लें प्रेरकत्म्याचें देवपण कसलें? सांत पावल सांगता मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बोळेपण, स्वादमन. हें मनशाक देवा थंय ओडटा. हांचे मदें झूज जावनूच आसा मोगाचें न्हू. एका कुशीन तुजें मनशा सैम तुका सकयल ओडटना तुजें थंय आशिल्लें दैवीक सैम तुका देवा सरसीन ओडटा. आनी हें आमी ल्हानपणांतल्यानच पळयता. हीं दोन सैमां आमच्या भुरग्यां थंय आमी पळयता. भुरगीं जावन आसात नेणटीं आमी जाणा. पूण ह्या नेणट्या थंय मनशापण, मनशा सैम आनी दैवीकपण आसा. देखूनच ल्हान भुरगीं थोडे फावटी तुमी पळयतल्यार एक भुरगें ल्हान तावनूच रागिश्ट,
कोणा कडेन वचना. हे पुता ते कोणा कडेन वचना. आनी एक कूल लायक कुकुंबर म्हणटा आमी, सगळ्यां कडेन येता. हे पुता ताचेर सीन येता, हाचेर सीन येता, आळम्या भाशेन म्हळ्यार सगळ्यां कडेन येता. थोडीं स्वार्थी जावन आसात. डॅडीन हाडलीं चॉकलेटां हेरां भुरग्यां कडेन दिनासतना घट्ट दवरतात आपणास सिनन्स. थोडीं भुरगीं दिपता म्हळ्यार सक्कट दितात. आनी ही दोन सायबां वाडोवन व्हड जाताना आमचे बरशी आमी व्हड जाताना थोड्यांतय आमी पळयता राग, मोसोर, जिद्द, हगे, लढाई, केदाळे लढाई, घरा बायले कडेन लढाई, भुरग्यांक मारचें, शेजारा लढाई, सगळ्यांनी अत्याचार असले मनीस आसात. आनी एका कुशीन समाधानाचे, दयाळायेचे, मोगाळायेचे, कुटामन्स सर्ग करचे मनीस आसात. हे खाली मनशांतय एकाच मनशांतय दोनूय सैम आसात मोगाचे न्हू. थोडे पटी तुजे मनशा सैम जैते वचन जाता, थोडे पटी तुजे दैवीक सैम जैते वचन जाता. देखूनच आमी पळयता बायबलांत आदांक देवाची खुशी करूंक म्हण आशिल्लें, पूण अधिकाराची आशा, देवा बरी जावची आशा चड जाली आनी ताणें पाताक आदारलें. कायनाक देवाक मेसवंक आशा आशिल्ली, पूण भावा विरोध मोसोर चड जालो आनी ताणें भावाक जिवेशी मारलें. जुदासाक जेजूचो फाटलाव करूंक आशा आशिल्ली, पूण पयशांची आशा चड जाली. ताणें देवा जेजूकूच ताणें विकृत केलें. मोगाचे न्हू, अशें सबार पोटी आमचे मनशा सैम दैवीक सैमाचेर जैते वन जाता आनी तेन्ना आमी फाता करता. देखून सांत पावल सोबीत तरान रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 7वो अध्याय 14-15 वाक्य वळी अंत तो सांगता, हांव जावन आसा मनशा रागता मासाच्या मनशा सैमाचो गुलाम, आनी अशें गुलाम जाल्ल्या वेळार हांव कितें करता तें म्हाकाच समजना. कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बकार जें कितें हांव द्वेशितां तें करतां. 17व्या वळीन तो सांगता, देखून म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतना निजायकी हांव न्हय, बगार म्हजे थंय आसा तें फातकी सैम, रागता मासाचें सैम हें करता. कित्याक बरें करूं म्हाका मोन आसल्यार ती करची सकत म्हजे थंय ना. कसलो निर्भागी मनीस हांव, तो सांगता. मोरनाच्या पदवेखाल आशिल्ल्या ह्या कुडींत कोण म्हाका सुटका दीत? कोणें आमकां सुटका दिवची मोगाचें न्हू. ह्या पातकाच्या सैमाचेर, मनशाच्या सैमाचेर जैत व्हरूंक कोणें सुटका दिवची, ह्या कोणें आमकां कुरपा दिवची? तो म्हणटा 20 आनी 5 वळींत, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी देव एकलो मात्र, देवाचो प्रेरक आत्मो एकलो मात्र आमकां सुटका दिवंक शकता. वय मोगाचें न्हू, देवाची कृपा, देवाचो प्रेरक आत्मो आमच्या पातका सैमाचेर जैत व्हरून बरें सैम आदारूंक आमकां कुमो करता. देखून देवा वरवीं साध्य जाल्लें मनशा वरवीं असाध्य. तुमकां एक धाकटें गडीत हांव दितां. हें गडीत जाल्लें बेंगलोर थोड्या वर्सां आदीं एक कुटाम आशिल्लें. हांव तांकां पयसुलो सयरो. त्या वडिलाचें नांव जेसन, ताका दोगां भुरगीं लॉलिटा एंड लार्सन. लॉलिटा दुयेसो, तें 4थ्या क्लासीत शिकतलें. त्या दिसा जन्मादीस, बर्थडे. वो सकाळीं दुयेसो इतलो मोग करतलो की सकाळीं 5 वरां उठता, धांवता दुयेच्या रुमाक आनी सांगता, ताका किस दिवन सांगता, डार्लिंग हॅपी बर्थडे टू यू. त्या दाळा तें उठता, डॅडी आय डोंट वॉन्ट युअर ग्रीटिंग. व्हाय माय चायल्ड, वॉट हॅपन? आय एम रेडी टू गिव एनी गिफ्ट टू यू, इवन 50,000 or 1 lakh. कित्याक म्हळ्यार हो व्हडलो इंजिनियर, 1 लाखा वयर तो म्हयन्याक हें करतलो. पूण ताका एक वायट संवय आशिल्ली, सद्दां अर्दी बोतल तो पियेतलो विस्की. लगीन 3 या 4 सिगरेटी पॅकेट तो ओडतलो. तें भुरगें म्हणालें, डॅडी टुडे यू मस्ट मेक मी ए प्रॉमीस.
and that is from today onwards you will live both drinking and smoking habit. नीचे उकर म्हाका सांग ह्या उपरांत सोरो आपडिना बिडी सिगरेट हांव सेविना म्हणून. ताच्या दोळ्यांत हांव दुकां घडलीं. तो धोवेक फुटलो धर म्हणालो, पुता माय डार्लिंग, कितले हांवें नीचेव केले, ट्राय केलें सोरो सोडूंक, सिगरेट सोडूंक, पूण म्हजे वरनी साद जावना. म्हजी वण इतली बळाक दी जाल्या की हरी एका सांजेर म्हाका पियेना जाल्यार म्हाका न्हीद पडना, म्हाका जायना. हांवें मुच्चू नीचेव केले पुता, म्हजेर न्ही जायना. तूं सांग. तेन्ना तें म्हणालें, चवथ्या क्लासीचें भुरगें, डॅडी यू प्रॉमीस मी ह्या मेयांत म्हजे सांगाता तूं पडटा रेतीरेक ये. प्रॉमीस मी टुडे, देन ओन्ली आय वील एक्सेप्ट युअर ग्रिटींग. ताणें प्रॉमीस केलें आनी त्या प्रकार त्या मेयांत हॉलिडे काडन तो पडटा रेतीरेक गेलो. हाका तोडूंक जावना, सुरवेच्या 3-4 दिसांनी तोडूंक जावना. पूण निमाण्या दिसा पवित्र सक्रामेंत आराधना दवरल्या वेळार फादर नायका परांबिलान थोड्यांची नांवां वाचून सांगलीं आनी म्हणालो, जेसन म्हणलो एकलो ताच्या पियोवण्याच्या आनी स्मोकिंगाच्या हॅबिटांतावन ताका सुटका मेळ्ळ्या. पूण हो फात येवंक ना. कित्याक म्हळ्यार थंय 10,000 लोक आशिल्ले. जेसन म्हणलें मस्तू जाण आसत जावं पुरो, पूण हो फात येवंक ना. भायर आयलो, रेतीर जाली, भायर आयलो. भायर येवन पळयता तो व्हडलें शॉप आसा, थंय मस्तू जाण सिगरेट सेवतात. पूण पयलें जाल्यार धांवून वचून सिगरेटीच्या पॅकेटीक हात लावन सिगरेट ओडचो मनीस ताका वण निंचना, सिगरेट सेवची वण निंचना. ताका तज्जाप. घरा आयलो, घरा व्हडलें आलमारस फुल्ल ऑफ विस्की बॉटल्स. पूण पळोवन ताका पिवंक वण निंचना. ताका सज्जाप. त्या दिसतावन ताणें सोडुल्लें मोगाचें न्हू आजून पर्यंत, आजुनूय आसा तो. ताणें येदोळ मुशेर सोरो जावं दी, बिडी सिगरेट जावं दी, ताणें आपडूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, मनशा वरवीं असाध्य जाल्लें देवा वरवीं साध्य. मनशा वरवीं असाध्य जाल्लें देवा वरवीं साध्य. देखूनच आयच्या वांजेलांत आमी वाचल्या वांजेलांत जेजू कित्या संवसारी आयलो, आमचें पाताक, आमचें पातकी सैंब ताचेर जैत व्हरून कुरपा दिवंक. आमचीं पातकां ताणें आमचेर घेतलीं. आमचे बरी तो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, आमचे बरी जालो, आमची सोडवण केली आनी आमच्या पातकांचेर जैत व्हरोंक ताणें आमकां कुरपा दिली. देखूनच तो आयच्या वांजेलांत आमी वाचतां, आपणाक स्विकार केल्ल्या, आपणाचेर विश्वास दवरल्या हर एकल्याक ताणें देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें आनी आमकां दैवीकपणाक ताणें उबारलें. वय मोगाचें न्हू, देखूनच सांत पावल आयच्या पयल्या वाचपांत देवाच्या कृपेन आमकां कितें करूंक साध्य. सांत पावल सोबीत तरान कोरींत घरां बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, हर एक तरान आमी कश्टांत हांव तरी आमी कंगल जायना, कित्याक देवाची कृपा आमकां आसा. वाडकाळ नासतना अंधकारान संपटात हांव तरी निराशे जायना. जायते फावटी धर्नीक शेवटात हांव तरी आमी मरना. कित्याक देव आमचे सांगाता आसा, देवाची कृपा आमचे सांगाता आसा. अशें सांत पावल म्हणटा, अशें आमचें पातकी रक्त मांसाचें सैंब दिसान दीस इल्लें इल्लें नास जावन दैवीक सैंब चड आनी चड आमचे थंय रुपीत जाता. देवाची कृपेचें अज्जाप हें जावन आसा. बायबलांत तुमी पळया, तुमकां हजारो दृश्टांत देवाची कृपा कितें करूंक शकता. मनशाक असाध्य जाल्लें देवाक साध्य. आब्रामाक भुरगीं नातलीं, ताच्या उतार प्रायाचेर देवान ताका भुरग्याचें देणें फावो केलें. इसाक ताका जल्मालो. इस्रायल परजा तांबडो दर्यो मुकल्यान देवाच्या कृपेन बेतकाटी मारल्या तक्षणा मोइजेन तांबडो दर्यो विंगड जालो, लोक पाशार जालो आनी बचाव जालो. एलिया प्रवाद्यान मागलें, सर्गातावन उज्याचो पावस देवलो आनी लोकांक कळ्ळें की इस्रायलाचो देव खरो देव जावन आसा. देवाचें अज्जाप, देवाच्या कृपेचें अज्जाप. इसाया प्रवादी, ए मॅन ऑफ अनक्लीन लिप्स, पातकी मनीस, देवाच्या कृपेन ताचें पाताक धुवन गेलें आनी तो प्रवादी जालो.
जेरमाया मुनीस, जेरमाया एकलो धाकटो युवक देवाच्या कृपेन राया मुखार लोकां मुखार ताणें प्रवाद करून तांच्या पातकी जिणयेंत सांडून देवा थंय येवंक ताणें तांकां सांगलें. ते धैर्य देवाच्या कृपेतावन तांकां मेळ्ळें. जाकेव कन्वर्टरपण देवाच्या कृपेतावन जालें. पेद्रू 3 फावटी जेजाक नेगार केलें तरी जेजूच्या कृपेन तो कन्वर्टर जालो, रोडलो आनी पवित्र सभेचो पयलो पापसाहेब जालो. आगुस्तीन महापातकी देवाच्या कृपेन पवित्र पुस्तक वाचून तो कन्वर्टर जालो. पवित्र सभेचो महान तत्वशास्त्री, देवशास्त्री, सांत तो जालो. मोगाच्यानो हजारो निदर्शनां तुमकां दिवयेत. देवाची कृपा कितेंय करूंक शकता. जेजू बाळकां मरिफात महान अजापां घडटात, हीच देवाची कृपा. भुरगीं नातिल्ल्यान भुरगीं जातात, पिडा शिडा पयस जाता, अनकर आणवरां पयस सरतात. ही सगळें देवाच्या कृपेतावन, जेजू बाळकाच्या कृपेतावन तें साध्य. तर मोगाच्यानो आज आमी आमकांच देवाक, जेजू बाळकाक अर्पिया. जेजू बाळकाची कृपा, जेजूची कृपा आमचे थंय सदांच येवं दी आनी सदांच आमच्या पातकाच्या सैमाचेर जैत व्हरोन आमकां दैवीकपणाक ती उबारून दी म्हणून आमी मागया. आमेन.